नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। काणकोणा कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सीचे केशीन दोगूय बिल्डर जगदीप सहगल आणि प्रदीप सिंगाक क्रायम ब्रांचीन मुंबई केली अटक। दोगूय प्रॉपर्टी डील करपाक आयिल्ले मुंबई। जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेवपाची बीजेपीची तयारी। आमदार लागले तयारेक। सरकारान फोंडे घाले दक्षिणेत। दोन्ही जिल्लो पंचायतींचेर आता समान 25 सीट। एनजीटीच्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ काढून उतरडा माजोड्ड्याच्या शेकाचेर केल्ले कारवायेचो यूजीडीपीन केलो निषेध। बेगोबेग शेक सुरू करपाक दिवन शेकवाल्यांक न्याय दिवपाची मागणी। गोय सरकारान श्रीराम सेनेवेली बंदी वाडयली 60 दिसांनी। जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश। मुतालिकाकूय गोंयान येवंक बंदी। आदेशाक आव्हान दिवपाची मुतालिकाची तयारी। आणि राष्ट्रीय बेसबॉल सर्तीन गोयचे चले वस्तात। दिल्ली उपवस्तात। चलया गटान पंजाब जैतिवंत, चंदीगड उपजैतिवंत, गोय तिसरे। खबरोस्तारान काणकोणा कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सीचे दोगूय बिल्डर जगदीप सहगल आणि प्रदीप सिंग बिरिंगाक गोयचे क्रायम ब्रांचीन मुंबई वचून धरले। ह्या घडणुकेच्या वर्सा उपरांत दोगूय फरारी बिल्डर पुलिसांच्या जाळ्याक लागले। बिरिंगाचेर इंटरपोलान रेड कॉर्नर नोटीस काडिल्ली। मुंबई प्रॉपर्टी डील करपाक आयिल्ले कडेन दोगूय क्रायम ब्रांचीक सापडले। मात इंटरपोलाची नोटीस आसतना बिरिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान मुंबई मेरेन पासार कसो जालो हें अजाप। काणकोणा रुबी रेजिडेन्सीची बिल्डिंग कोसळून वर्स जाले। ह्या प्रकरणातले मुखेल आरोपी प्रदीप सिंग बिरिंग आणि जगदीप सहगल दोगाय बिल्डरांक पुलिसांनी निमणे मुंबई धरले। गोयचे क्रायम ब्रांचीचे टीमीन तांकां सोदून काडून तांकां मुंबई वचून मुंबई पुलिसांक घेवन अटक केली। आरोपी बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंग आणि जगदीप सहगल मुंबईन प्रॉपर्टी डील करपाक आनीक एका बिल्डराक मेळपाचे आसात म्हूण क्रायम ब्रांचीक खबर मेळ्ळी। ते उपरांत क्रायम ब्रांचीन मुंबई पुलिसांच्या मजतीन सांपळो लायलो। दोन्ही आरोपी बिल्डर डील करूंक आयले तेन्ना पुलिसांनी तांकां अटक केली म्हूण क्रायम ब्रांचीची सुत्रां सांगतात। क्रायम ब्रांचीच्या सुचोवणेवेल्यान इंटरपोलान प्रदीप सिंग बिरिंग आणि जगदीप सहगला आड रेड कॉर्नर नोटीस काडिल्ली। जगदीप सहगलाचो मात पत्तो नाशिल्लो। प्रदीप सिंग बिरिंग इंग्लंडांतल्या मँचेस्टरान आसा म्हूण इंटरपोलान कळयिल्लें। ताचेर नजर दवरची आनी ताका इंग्लंडा भायर वचूंक दिवचो न्ही म्हूण क्रायम ब्रांचीन इंटरपोलाक कळयिल्लें। बिरिंगाक भारतान हस्तांतरण करचो म्हूण क्रायम ब्रांच कायदेशीर प्रक्रिया करपाची आशिल्ली। आरोपी बिल्डरांच्या अटके उपरांत आतां तपासाक नेट येतलो। मात ह्या अटकेवेल्यान सुरक्षा यंत्रणेविशीं कांय गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात। इंटरपोलाक रेड कॉर्नर नोटीस आसतना बिरिंग इंग्लंडांतल्यान भायर सरलो कसो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान मुंबई मेरेन पावलो कसो हाचे अजाप। सुरक्षा यंत्रणेचेर प्रस्न। प्रदीप सिंग बिरिंग इंग्लंडांतल्यान कसो भायर सरलो, ते कोणाच्याच लक्षांत कशें येवंक ना। बिरिंग भारतान मुंबई मेरेन कसो पावलो, इमिग्रेशन खात्याच्या लक्षांत कशें आयलें ना। तो बनावट डॉक्युमेंटाच्या आदारान भारतान आयलो काय कितें? प्रदीप सिंग बिरिंग आणि जगदीप सहगलाक क्रायम ब्रांच शेनवारा गोंयान हाडटा। तांकां शेनवारा मडगांव कोर्टा मुखार कस्टडी खातीर हाजीर करतले। क्रायम ब्रांच तांकां रिमांड मागपाची आसा। रुबी रेजिडेन्सीच्यो 2 बिल्डिंगो पोरू 4 जानेवारीक कोसळिल्ल्यो। तातूंत 31 कामगारांक मरण आयिल्लें आनी कितलेशेच जाण जखमी जाल्ले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। येता ती जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार जातली हें जवळ जवळ निश्चित जालां। शुक्रारा जाल्ले बीजेपी विधिमंडळाचे बसकेन पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आमदारांक ही गजाल उलोवन दाखयल्या। 15 मार्चाक जिल्लो पंचायतीचो कार्यकाळ सोंपता। पक्ष पावण्यार वेंचणूक घेवपा खातीर सगळ्यो कायदेशीर गजाली जाग्यार घालता म्हणल्यार वेंचणुकेक कळाव जावपाची चिन्नां दिसतात। आतां उत्तर आनी दक्षिण गोंयान दरेकी 25 जिल्लो पंचायत मतदारसंघ केल्यात। जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेतले म्हूण सरकारान वर्सभरा पयलीं विधानसभेन उलोवन दाखयल्लें। 15 मार्चाक जिल्लो पंचायतीचो कार्यकाळ सोंपता। ताका लागून वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेवपाचे दिशेन सरकार आनी सरकार पक्ष कामाक लागला। भाजपाची विधिमंडळ बसका शुक्रारा पर्वरे सचिवालयान जाली। बसके वेळार जिल्हा पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार जातली आनी ताचे खातीर तयार रावचे म्हूण पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या आमदारांक सांगलें। पार्टी लायनाचेरूच जातले थोडे। बीजेपी आमदाराची मीटिंग जाली तितून कितें विषय डिस्कस बी जालो ना? तसो विषय काय ना। सांगला आज कॅबिनेटाक डिसिजन जाल्लें, आमदारां ब्रीफ केला
चीफ मिनिस्टरान. तितून पार्टी लायन्साचे असले. हय, आमी पार्टीन पयलींच सांगलेलें न्ही आनी विधानसभेन एश्युरन्स केल्लें गव्हर्मेंटान की पार्टी लायन करतले म्हणून. पण हे इलेक्शन पार्टी लायन जातले. आनी आमी मागला सरकारा कडेन आनी सरकार निश्चितपणे पार्टीचो विचार करतले. सरकारान आतां फोंडे दक्षिण गोंयान घातला. फोंड्या दक्षिण गोंयान घाल्या उपरांत दोनूय जिल्ल्यांनी दरेकी 25 जिल्लो पंचायत वांगडी जातले. शुक्रारा मंत्रिमंडळाचे बसकेन ही गजाल थारली. पूण जिल्ला पंचायतीच्यो उत्तरेक 30 असल्यो आणि दक्षिणेक 20 असल्यो आणि खूब फावटी ना तुमी सारको ग्रँड दिलो पण आमचे हांगा 30 जाण आसात ते वांटून कमी पडटा तेवटेन जास्त मेळटा तांकां. त्यो इक्वलायज जावपाक ताचो उपयोग जातलो. बॅलन्स जाता म्हणजे जिल्ला पंचायतीचे जे मतदार आसात ते दोनांयचे 5.5 लाख जातात जिल्ला पंचायतीचे आणि आमकां जिल्ला पंचायतूच सादारण इक्वल करूंक जाय आसली. 5.5 आणि 5 40 अशे जातात मतदार आणि त्यामुळे सगळं युनिफॉर्मिटी येता भितर. जिल्लो पंचायत वेंचणूक वेळार जावंक पावची ना म्हूण पंचायत मंत्री दयानंद मांद्रेकारान 2 सप्तकां पयलीं सांगिल्लें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंय सरकारान श्रीराम सेनेवेली बंदी आनीक 60 दिसांनी वाडयल्या. आदेश सरकारान शुक्रारा काडलो. ह्या आदेशाक लागून श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाक गोंयान येवंक मेळचो ना. श्रीराम सेनेचें काम गोंयान चालू जाल्यार समाजीक आनी धर्मीक वाद जावं येता म्हूण पुलिसांच्या रिपोर्टा वेल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान श्रीराम सेनेचेर बंदी घाल्या. मुतालिक ह्या आदेशाक हायकोर्टान आव्हान दिवपाची तयारी करता. घेवया एक विराम.